सो इतलेंच न्हय, ते माना जे ती खाताली त्या उपरांत त्यांचे जिवीत ते मरणाचे जिवीत मरताली. पूण आतां शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू म्हणटा म्हजें मांस आनी काण तुमकां सासणाचें जिवीत दितलें, मरणाचें जिवीत न्हय. जशें ते माना खाताले तेन्ना तुमी मरताले, पूण हे आतां जेजूचें मांस आनी रगत आमी खाता तेन्ना आमी देवा भाशेन जाता. देव खुद सोर पदवेदार संवसारांत येता, मनशाचें रूप घेता आनी आतां आमी ताची कूड आनी रगत सेवता तेन्ना आमी देवाचें रूप घेता, देवा भाशेन जाता. मूळ पातो कितें? आदामान देवाक कडसून काडलो आनी आपूण देव जावंक सोदतालो आनी तें पातक आमच्या मदें आसा आनी तें जेजून देवाक खालती रावन कुर्सा वयले दूख त्रास सोंसून आमकां ते पातकांतली सोडयली. एके भाशेन आमकां खालती मोगाची मोयपासाची बक्षिता